सर आयज आमी पळयता की 3 जे 4 व्हीलर तुम्ही धरलेले आसा, जे व्हाईट नंबर प्लेट टुरिस्टांक रेंटाक दिल्ल्यो आसा, ताचेर तुम्ही जी कारवाई केल्ली आसा, नेमके डिटेल कितें आसा? ह्यो तिनूय व्हेकली एक्चुअली हेका विदाउट परमिट्स हेका दिल्या त्यो रेंटाक दिल्ल्यो टुरिस्टांक, जेचे करून तेंकां परमिशन ना. ह्यो व्हाईट नंबर प्लेटी आहा आनी त्यो भाड्याक दिवंक शकना. तरी करून तेंकां येल्लो नंबर प्लेट आसलेली गाडी दिवच्या शिवाय काडल्या आनी व्हाईट नंबर प्लेट वीच इज टोटली अगेन्स्ट द मोटर व्हेकल रूल. त्यो गाडयो रेंटाक दिल्ल्या कारणान आमी त्यो एटॅच केल्या आनी तेजेर कायदेशीर कारवाई केल्या. खंयचे खंयचे धरलेले आसा सध्या? 2 थार आनी एक आमी हे धरल्या बलेनो. 2 थार एक बलेनो. कितें सेक्शन लायला सर? ते अंडर सेक्शन 192A ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट. त्या अंतर्गत कारवाईन आमी कारवाई केल्या, योग्य ती कारवाई केल्या. ओनराक तुम्ही कळयल्ले आसा ह्या बाबतीत? ओनराकूच तेतून चलन पडटा. ओनराक चलन पडटा. हातून येता तेका चलन ना. त्या ट्युरिस्टाचे आमी कितें ती स्टेटमेंट घेवन मागीर ती कोर्टाक वयता केस, थंय कंपाऊंड करता. टुरिस्टांक जेन्ना तुम्ही धरले तेन्ना तुम्ही विचारले टुरिस्टांक वेदर द व्हाईट प्लेट व्हेकल हॅज बीन प्रोहिबिटेड, कांट यूज फॉर द रेंट कार, तेन्ना तेंच्यांनी कितें तुमकां उत्तर दिलें? तांकां नॉलेज नाशिल्ली ते. वी आस्क्ड देम बट दे डीड नॉट हॅव द नॉलेज दॅट this white number plate can be hired. So it was the mistake of the owner who have let it them private vehicle on rent. They did not have the knowledge.